वैभव तुका जेजू दान तुका जेजू नमान तुका जेजू प्रणाम तुका जेजू उगळिस्तां तुका जय जय तुका जेजू होसाना तुका जेजू प्रेज लॉर्ड हालेलुया. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेजता आनी आज व्हरतो दीस देवान आमकां फावो केला. देवाचें उतार आमी आयकोंक फुडें सरया. बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी आमेन. आयचो वांजेल आमकां सांगता मातेवाचो वांजेल 15वो अध्याय वाक्या 20 आनी 9 तावन 30 आनी 3 30 आनी 6 म्हणसर 30 आनी 7 म्हणसर. मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 29 to 37. हे उतार आज आमकां अशें सांगता. थंयसो भायर सर जेजू गलिलिया सरोवराच्या तडीचे वाट धरून फुडें गेलो. उपरांत तो दोंगरार सोडून बसलो तेन्ना लोकां समूह मोन्यांक कुरड्यांक थोंट्यांक पांगळ्यांक आनी एरपिडेस्तांक घेवन ताचे सरसीन आयले आनी तांणी तांकां ताच्या पांयां सरसीन दवरली आनी तांकां सगळ्यांक ताणें गूण केली. मोने उलयले थोंटे चल्लेले कुरड्यांक दिश्ट मेळ्ळेली हे सगळें पळोवन लोक विस्मीत जालो आनी इस्रायलाच्या देवाक नांव हाडूंक लागलो. तो बळचेसून आपल्या सिसांक सरसीन आपयले आनी म्हळें ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगतात. 3 दीस तावन म्हजे सांगता ती रावल्यान खावंक जेवंक तांचे लागीं कांयच ना. तांकां उपाशी घरा धाडूंकय म्हाका खुशी ना. वेताना वाटेर तीं तंग जातीत. तेदवा शिसांनी ताचे लागीं म्हळें येदे व्हडल्या जम्याक वाडूंक जाय पुरते उंडे हे एकसुरे सुवातेर आमकां खंय मेळटीत. जेजून विचारलें तुमचे लागीं कितले उंडे आसात. तांणी जाप दिली 7 उंडे आनी थोड्यो ल्हान मासल्यो. तो लोकांक तांणी धरणीर बसोवंक ताकीद दिली. उपरांत ते 7 उंडे आनी त्यो मासल्यो घेवन अर्गां दिवन ताणें ते मोडले आनी आपल्या शिसांक दिले. शिसांनी ते लोकांक वांटले. ती समेस्त जेवली आनी दोशी जाली आनी खावन उरलेले कुडके 7 दालींभर तांणी एकठांय केली. आज आपण अद्भुतां करचो आमचो समी म्हणून हांगा आमकां दाखोवन दिता. अजुनूय ताच्या नांवान मागता आसतना खंय रेतीऱ्यो जातात, खंय मागणी जातात, खंय आराधना जातात, जायतीं आजापांनी अद्भुतां घडचें आज आमी पळयता. अजुनूय ते थोंटे उठून चलचे आमी पळयता. अजुनूय कुड्यांक दिश्ट मेळचे पळयता. अजुनूय ते कोण उलयनातले ते उलोवंक सगळे तांच्या जिवितांत आजापांनी अद्भुतां तांच्या भावर्ता मारिपा तांच्या जिवितान घडतात. देखून आज ह्यो संगती आज आमच्या मतीन नियाळटा आसतना जायत्या आज आमचे थंय नानान तरेची पिडाशिडां आसा, नानान तरेचे कश्टांत अनवरांत आमी आसा. जेन्ना आमी देवाचें उतर तें जिवें आनी क्रियात्मक तें आमच्या जिवितांत काण गेल्ल्या वेळार तें जिवें उतार आमच्या जिवितांत जारी जाताना आमचे तें असलेली पिडाशिडां सगळी भायर वता. कित्याक इसाया प्रवादीच्या पुस्तकान आमकां सारक्या वाचूंक मेळटा ह्या विशयांत. ऊठ परजळीत जा 60वो अध्याय 1 वाक्य. ऊठ परजळीत जा कित्याक सर्वेस्परची महिमा तुजेर परजळटा. ऊठ परजळीत जा. तुवें परजळीत जावंक जाय, तुवें एक्टीव जावंक जाय, तुवें उठच जाय. कित्याक देवाचे सकत तुजें तें वाळोवंक तुवें उठचें. तुवें बेजारान, तुवें कंतीन, तुवें ना त्या सवरूस टेन्शनान वरिसान सगळें बसून बसल्यार जायना. तुवें उठचें. देव म्हजे सांगता आसा, जेजू म्हजे सांगता जियेता, म्हजे सांगता वावर करता, ताजे सकत म्हजें तें आसा. जो सवांजेल 14 अध्याय 12 वाक्य सांगता जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता, जो कोण म्हजेर भावार्थ दवरता तो हांव करता तीं कामां करतलो, तितलेंच ताणें ताच्या वरतीं कामां करतलो. देखून देवान आमकां 6 पदवी अजाप्य अद्भुतां करची पदवी देवान म्हाका आनी तुका दिल्ली आसा. देखून आमी कितल्या मापान ती उपयोग करतात. देखून आज आमी भियान बसता वंगी, कंगल जाता वंगी, हे पुरा वायट खोटेपण अन्न घालचें त्या सैतानान ताची ती सकत आमी बांदून घालतना ताच्या सक्तेचेर आमी ताचें मस्तक चेंसूंक ताचे सकत आमी चेंसूंक आमकां ती पदवी दिल्ली आसतना ती पदवी उपयोग केल्यार मात्र आमी ह्या संवसारान जायते वंत जाता. म्हज्या भावा आनी भयणी ना तर आमी खाली मागणें मात्र करीत जाय. मागणें एक वाट खंडीत जावन मागण्याक देव कान दिता आनी तो आयकता. पूण ते पूर तुवें डिले जावच्या बदलाक जर देवान दिल्ली पदवी, जेजून दिल्ली पदवी, आपोस्तलांक दिल्ली पदवी, आज कोण जेजूच्या नांवान बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान बावतिस्म कान गेला ताका ती पदवी मेळ्ळ्या.
देखून आमी ती सगळी आमच्या खातीर आमी उपयोग करयेत, आमच्या कुटुंबा खातीर, म्हळ्यार एक कुटुंबा खातीर आमी उपयोग, दुसऱ्यां खातीर आमी उपयोग करचे, एटलिस्ट आमच्या खातीर तरी आमी ती उपयोग करयेत. देवाची दैवीक सकत आमच्या थंय वाळटा, देवाची काकुलतानी कृपा आमकां मेळटा. खुर्सात हांवन आमकां जोन धरलेलीं सगळीं आशिर्वादां ह्या संवसारांत आमी जोन काण घेवंक आमी सकता म्हज्या भावा आनी भयणी. देखून आज आनी एक संगत आमकां सांगता, जेजू 4000 लोकांक जेवण, 4000 म्हळ्यार दादले मात्र 4000, ताच्या उपरांत आमी पळय आतां एका रेतेरेक येताना मागण्याक येताना दादल्यांचें संख्य बारी उणो आसता, स्त्रियांचो संख्य चड आसता. त्या वेळार तशेंच आसतलें जावंक पुरो, दादलेच उणें आसले. जर दादले सतत सामको 4000 जाल्यार तांच्या स्त्रियांचो संख्य कितलो आसात, तांची भुरगीं बळां कितलीं आसतात, तर कितल्या हजार संख्यांनी ह्या देवाडा जम्याक म्हणटा अपोस्तल, हे देवाड्या जम्याक इतल्या लोकांक आमी खंय थावन उडे दिवचे गे म्हणून. तर थंय लोक कितलो आसलो म्हणून सांग, हांगा बरयल्लें खाली 4000 लोकांक, थंयच्या दादल्यांचो संख्या मात्र. कित्याक म्हळ्यार ते दाळा सगळ्या दादल्यांक प्रामुख्यता दिताले. पवित्र सभेन जावंक दी, थंय देवाचें उतार परगट जातना जावं दी, दादल्यांक चड प्रामुख्यता दिताले. आदल्या पोरण्या सल्ल्यान आमी आयकता तेन्ना जेजूच्या काळार ते मुंदरसून वचून मागीर जेजून मात्र स्त्रियांक सांगता कान गेले मिसांव करूंक. तेदळ नुसार स्त्रियो खंयच्याच प्रावदे सांगतात, खंयची ती एक स्त्री असली आमकां पवित्र पुस्तकां आयकूंक मेळना. आनी जेजूची फस्ट जेजू सांगता मिसांव केल्ली स्त्री मरीमाय, ताच्या मागीर सगळीं कितलीं जाणां जेजूच्या फाटल्यान स्त्रियो येताल्यो, जेजूच्या गरजांनी पावताल्यो, जेजूक जाय जाल्लें सगळें आण दितालीं, सगळें करतालीं त्यो स्त्रियो मिसांवांत वांटिल्ली जाली. आनी जेजून तेंगे ते पोरण्या सल्ल्यांत स्त्रियांक प्रामुख्यता नातली, ती बरें कान्न उडयली आनी नव्या सल्ल्यान स्त्रियांकय प्रामुख्यता दिली आनी तांकां मेन स्ट्रिमाक हाडलें जेजून. तेन्ना जेजून देखून त्या स्त्रियांक तांच्या आपल्या मिसांवांत हाडून गेले. जेजू पयले दिश्टीक पडलोय स्त्रियेकच जेजू दिश्टीक पडलो, रुपांतर इवन जिवन जाल्या उपरांत. देखून आज आमी समजून काण घेया, हांगा ओड एक अजाप आनी अद्भुत लोकां खातीर करता. आजुनी आमी आमच्या बाबा मागण्यान मागता तितल्यान दिसपडतो ग्रास तूं आमकां दी म्हणून. आनी खंडीत जावन आमी बावरतान मागल्या मागण्यान देव आयकता. आमकां हर एकल्यांक आपल्या जिणयेन आमकां दिसपडतो ग्रास देव दिताच. हर एकल्यांक कोणेन तूं जेजूचेर पातयेल्लो जावं दी, जेजूचेर विश्वास दवरलो जावं दी, कोणेन तूं भुकेल्लो आज मुसर पळोवंक ना म्हणटा. पवित्र पुस्तक सांगता पोरण्या सल्ल्यांत अब्राहम बाप म्हणटा, हांव इतलीं वर्सां ह्या संवसारांत जियेलो पूण म्हज्या सर्वेस्पर देवाक पातयेल्लो कोणी तो भुकेल्लो ना, कोणी ताणिल्लो ना, कोणी भीक मागल्या हांवें पळोवंक ना म्हणून. कित्याक खरी एका गरजांनी देव आमकां उदारपणी पावता. फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र 4 अध्याय 19 वाक्या, जेजू क्रिस्त ते आमकां असल्या दाराळ संपत्ती वरवीं म्हजो आनी तुजो सर्गीचो बाप आमच्या आनी तुमच्या हर एका गरजांनी उदारपणी पावतलो म्हणून ते एक उतार सांपावलेचें आमकां आयकूंक मेळटा. जेजू क्रिस्त मारिफात आमकां असल्या दाराळ संपत, आमकां ह्या संवसारांत संपत ती खंयची व्हरोंक जायना, पूण जेजू क्रिस्त ती असली संपत ती म्हजें आनी तुजें समाधान. जेजू क्रिस्त ती असलेली संपत आमकां कितें गरज आसा तें सगळें देव तो फावो करता. आत्मीक धेनी आमकां तो फावो करता आनी जेजूचो खरो मोग करूंक, जेजूचो खरो फाटलाव करूंक म्हाका आनी तुका उलो दिता. देखून जेजू क्रिस्त ती असली संपत्ती जर आमी वाचता जाल्यार इसाया प्रवादीच्या पुस्तकान 40:5 अध्याय 3 वाक्यांत सर्वेस्पर देव म्हाका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन धरली संपत्ती दितलो म्हणटा. खंयची ती लिपोवन धरली ती संपत्ती? ती सर्गींची ग्रेस्तगाय, ती सर्गींचे वैभव, ते पवित्र आत्म्याची देणी, पवित्र आत्म्याची फळां सगळीं ती लिपोवन धरली संपत्ती. देव कोण ताचे ते येता, कोण ताचे ते पात येता ताका ती मेळटा. देखून आज हे संगती पुरा आमी आमच्या मतीन धरया आनी जेजूच्या वर्त्या मोगान आमी भरया आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवता आसतना आमची कूड आनी आमचे रगत सुम्यातें संपूर्णतार रुपांतर जावं दी आनी जेजूच्या परजळांत आमी उबे रावंक आनी सर्वेस्पराची महिमा आमच्या मारिफात ह्या संवसारांत बरगत जावं दी. आमी देवाची काकुळतानी कृपा वोवची आयदनां जावया, आमी देवाची महिमा वोवची आयदनां आमी जावया आनी देवाची काकुळतानी कृपा आमच्या सांगाता हेरांकी आमी वांटून घेवया आनी हेरांकी जेजूची वळख आमी दिवया आनी खंडीत जावन जेजू त्या दाळा संतुश्ट जातलो आनी आमकांय आमच्या कुटुंबाक देव आशिर्वादांनी भरतलो हेंच आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां दाळलेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन.
नमान मरियकुट पेनबरलेले समिति जे संगाता स्त्रियम तेरतों सदैव आणि सदैव फॉल जो शेंजेजो भगवंती मरी देवाच्या माय अम्मा प्रियंका तेरविनैतिकार अतानमच्या मरणाच्या वेळारामे माई माँ बापा आणि पिता आणि पवित्रात्म्या स्वाधीन सदा आणि सदा सर्वता तमका समेस्तांग देव बरें करूं बरो दीस मागता.